University officers were also present, and various industry representatives. मिनिस्ट्री पासून डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट पासून डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, MD IDC, ओके, आणि डायरेक्टर ऑफ टुरिझम, डायरेक्टर ऑफ ITG, ओके, हे सगळे आशिल्ले. त्याचबरोबर विशेष करून आमी पुराय गोंयांतल्या सगळ्या इंडस्ट्री हे सगळे डिस्कस जाल्या उपरांत आमी पयलो मुद्दो गोंयांतले भुरगे कित्याक आतां आमी जे म्हणटाले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्मेंट वील एक्ट ऑन हीट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यारूय तेजेर गव्हर्मेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. तिसरी गजाल, आमी इंजिनियर्स किंवा सुपरवायझरी जॉब्स दीज आर नॉट, दे आर अबाव द हाय स्किल्ड जॉब, ताज्या खातीर आमी विचार करता की तांकां हाय स्किलच्या पेक्षा म्हणजे हाय स्किलची 560 रुपीज कितें तरी सेला मिनिमम, बट ताज्याय पेक्षा सुद्दां वयली स्केल ही तांकां दिवपाक जाय. ताज्या खातीर आमी तेंच्या कडेन उलयत आसा आनी डेफिनेटली ते आमी करूनय घेतले. चवथी गजाल वीच इज एन ट्रान्सपोर्टेशन. बऱ्याच जाणांनी सांगलो की ट्रान्सपोर्टेशन हो इशू उरता, म्हणून आमी सगळ्या एसोसिएशना कडेन, इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन मागला की तुमकां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज कशा पद्दतीन सुरू करपाक जाय तें सांगा. म्हणजे फ्रॉम द मेन बस स्टँड टू द इंडस्ट्री ही ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज दिवपाची आमी ठरयल्या. पांचवी गजाल, कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉयंट करता आसतना तांच्यांनी गोंया भायलो कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉयंट करचो न्हू, निदान गोवनूच कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करचो, जेणे करून तो गोवन एम्प्लॉईज मोठ्या प्रमाणात ते करतले हेंय बी आमी लक्षांत घेतलें, तेंच्या लक्षांत हाडून दिलां. तांचें तर म्हणणें आहा की सिंपल ITI ऑपरेटर सुद्दां तांच्या ज्या फार्मा कंपनींनी जॉयन जाता, फॉर देम दे आर गिवींग द पॅकेज ऑफ 8 लाख रुपीज. गोंयकार कित्याक जॉयन जायना हेंच आमकां कळना, हेंचें तेंचें म्हणणें आसा. तर ती गोंयकारांनी थोडोसो आपलो मायंडसेट हो बदलपाक जाय, कारण हांगासर आसलेले जॉब जर आमी घेतले ना जाल्यार फुडें आनीक मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही ही चड मोठ्या प्रमाणांत वाडटली. आनी हेका लागून जे फिनिशींग स्कूल जे सुरू करपाक जाय, म्हणजे ते फिनिशींग स्कूल हे डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन ह्या तिगांच्या मार्फत आमी करपाची तयारी दवरल्या फॉर ऑल सेक्टर्स, नॉट ओन्ली फॉर द सिंगल सेक्टर्स. हे सांगता आसतना टुरिझम एंड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, शिपींग सेक्टर किंवा कॉमर्स सेक्टर हातूंतल्यान आमी स्किलींग खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक सुरवात करतले. गोंयांतल्या तमाम अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक जे ग्रॅज्युएट किंवा 10th आनी 12th जावन घरा कडेन बसल्या, जे एप्रेंटिशीप जे करतात आनी ज्यांच्यांनी करपाची फुडें इच्छा दवरल्या, अशा सगळ्या भुरग्यांनी की ह्या आमच्या ऑनलायन पद्दतीत किंवा ऑफलायन पद्दतीत जे कोर्सीस आसा ते डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटा कडेन किंवा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशना कडेन तेंच्यांनी एप्रोच करचे आनी तेंच्यांनी अशा पद्दतीच्या ह्या कोर्सीसाचो फायदो घेवचो. इन्क्लुडींग आमी आतां म्हटलां की जे इन सर्वीस आसा, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ITI इन्स्ट्रुमेंटेशन आसा, तो एखाद्या कंपनीत जर काम करता आसत, थंयच काम करता आसतना ताका डिप्लोमा इन इन्स्ट्रुमेंटेशन ही डिग्री कशी, डिप्लोमा कसो दिवप हाज्या खातीर आमी काही इन्स्टिट्युशनांक ऑन बोर्ड घेतला आनी तेजो बेनिफिट्स हे हांवें एग्जाम्पल सांगले, बट रेस्ट ऑल अशाच पद्दतीचे डिफरंट कोर्सीस आमी प्रायवेटान जे भुरगे शिकता तांकां अपग्रेडेशन ऑफ देर क्वॉलिफिकेशन्स हे करपा खातीर आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला, डिसायड केला. ते आमी 1 जुलयच्यान आमी ते इम्प्लिमेंट करपाक लागतले. महत्वाची गजाल इज एन लेबर वेलफेअर फंड आनी कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड. लेबर वेलफेअर फंड हो 100% जितक्या कंपनींनी लेबर्स आसा त्यांच्या वेलफेअरा खातीर युटिलायज जावचो. 1 तारखेच्या उपरांत ऑनलायन पद्दतीत त्या कंपनीच्याच लोकांक कंपल्सरी की त्यांच्यांनी तो लेबर वेलफेअर आपल्या लोकांक दिवचो म्हणून आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां 100% आमी तांकां दिवपाचें प्रोविजन करतले. ऑल 16 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किम्स आर देर आनी त्यो 16 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किम्स ह्यो त्या सगळ्या लेबरा पर्यंत पावतल्यो. म्हणजे हाऊस कन्स्ट्रक्शन पासून त्यो स्कॉलरशीप पर्यंत ह्यो येता त्या 1 जुलयच्यान तेंच्या खातीर पावतल्यो. म्हणून आमच्या लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स जे आसा पळय आतां आमच्या हेतून हाडपाचें ठरयल्या. कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स जे गोवन आमचे कन्स्ट्रक्शनान काम करतात
तांकांय तेंचो खूब मोठ्या प्रमाणात कारण एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 300 to 400 crores ऑफ रुपीज आमच्या कडेन ह्या दोनूय फंड्स एवेलेबल आसा. ताजें युटिलायझेशन करपा खातीर आमच्या कडेन लोक हे आमच्या कडेन ऑन बोर्ड येवपाक जाय. 600 crores ऑफ रुपीज ते लोकांक दिवपाक जाय म्हणून आमचे डिपार्टमेंट जे आहा ते खूब मोठ्यान काम करतले. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही 100% प्रायवेट सेक्टरांतल्या लोकांक इम्प्लिमेंट जावची म्हणून ऑलरेडी SLBC बँकेचो चेअरमॅन आज रिप्रेझेंटेटीव तेंचो आशिल्लो. बँकेकूय कामाक लायल्या जेणे करून गोंयांतलो प्रायवेट एम्प्लॉईज वो विथ EPF 100% EPF ताका मेळटलो. म्हणजे इन लॉंग रन तेजो एम्प्लॉईज प्रॉविडंट फंड वो 100% ताका मेळटलो. आनी त्याच बरोबर प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ताका 100%. तर ती आमचें सरकार प्रायवेट सेक्टरांत कोण जॉबाक वचूंक सोदता आनी प्रायवेट सेक्टरांत कोण जॉबाक आसा इन्क्लुडींग तेंचो ESI आनी PF हे ताका दिवपाचो 100% आमचो प्रयत्न आसा. टायम टू टायम तांकां लागपी म्हणजे फर्स्ट एड टू द वर्कर, स्कील डेव्हलपमेंट फॉर द एक्वायर्ड न्यू स्कील इन्क्लुडींग हेल्थ चॅकअप तांचे जे हेल्थ चॅकअप करपाक जाय बारीक इंडस्ट्रीन सुद्दां आमी ESI आनी बाकीचे डॉक्टर्स तांकां ऑन बोर्ड घेवन सुरवात करतले. तांकां आमी हावजींग स्कीम दिवपाचें ठरयलां. तांकां डिजिटल लिटरसी दिवपाचें ठरयलां. इट इज अ मेडिकल केअर फॉर एल्डरली डिपेंडंट तांचे डिपेंडंट जे लोक आहात तांकांय दिवपाचें ठरयलां. इन्क्लुडींग रिहेबिलिटेशन अलावन्स येता त्या 1 जुलय पासून ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही आमी करतले. इन्क्लुडींग द कोचिंग क्लासीस फॉर आमी पयलीं GPSC UPSC म्हणटले आतां आमी नीट आनी JEE तेच्या खातीर नॉर्म सुटले. जे प्रायवेट सेक्टरांत जे भुरगे लोक काम करतात तांच्या भुरग्यांक नीट आनी JEEचे ट्युशन्स घेवपाक सुद्दां एप्रूव्ड इन्स्टिट्युशनांतल्यान आमी तांकां येता त्या जुलयच्यानूच ते दितले. तेजे फॉर्मूय एवेलेबल करून दितले. ताजो बेनिफिट्स वो तांकां मेळपाक जाय म्हणून आमचें सरकार लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंट आमी खूब मोठ्या प्रमाणात तेजें काम हें सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो आयचें डिसिजन आसा. आमी वेगवेगळे जॉब फेर्स हे ते घेतल्यात पण हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीचे जॉब फेर हे घेतले. म्हाका खात्री आसा की येता त्या काळात प्रायवेट सेक्टरांत हे मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीची एम्प्लॉयमेंट ही जावची हाच्या खातीर आमचें सरकार हे कार्यरत आसा. आयची मिटींग ही 2 म्हयन्याच्या उपरांत परत रिव्यू मिटींग घेवन कितल्या मोठ्या प्रमाणात बदल जालो तोय पळयतले. म्हाजी समेस्त गोंयच्या तरणाट्यांक हांव आव्हान करता की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसा पळय ही मेळटा ती जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आपूण घेवप आनी मेळटा त्या सेक्टरांत घेवप ही काळाची गरज आसा. कारण आयच्या आमी जशें म्हणटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें किंवा न्यू टॅक्नॉलॉजी येता तशें वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम म्हणजे क्लॅरिकल काम जें आसा पळय न्ही हें दिसान दीस कमी जायत आसा. त्या ती स्किल्ड काम हे डे बाय डे आपल्याक रिस्कील किंवा अपस्कील करून तो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेवप ही काळाची गरज आसा. ती चडांत चड म्हणजे बेकार घरा कडेन रावच्या पेक्षा अशा पद्दतीच्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट घेवप. कारण गव्हर्मेंटात सुद्दां आतां म्हणजे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी जाल्ली आसा आनी ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सगळ्या जाणांनी घेतली आसत जाल्यार तेजो आतां फक्त LDC आनी MTSनूच लागू जाल्या. इन फ्युचर बाकीच्याय जॉबांनी अशा पद्दतीची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सरकार लागू करूं शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या तरणाट्यांक की तांच्यांनी अशा पद्दतीचे कोर्सीस जे आहा हे जॉब जे आहा हे घेवचे हे सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा. मिनिमम वेजीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ऑलरेडी डिसायडेड आसा. म्हणजे हितूर अनस्किल्ड जे आसा 407 + 137 VDA म्हणजे 544 हे पर डे आसा. सेमी स्किल्ड आहा ती 468 + 137 म्हणजे 605 आसा. स्किल्ड जो लेबर आसा 523 + 137 म्हणजे 660 रुपीज पर डे आसा. आनी हायली स्किल्ड 565 + 137 म्हणजे 702 ही हायली स्किल्ड आसा. आनी क्लॅरिकल जॉबा खातीर 523 + 137 म्हणजे 660 आसा. अशा पद्दतीच्यो मिनिमम वेजीस आसा. सर तुम्ही प्रायव्हेटाक म्हणले PM सुरक्षा योजना ज्यो इन्शुरन्स योजना आहा ती तुम्ही ESI म्हणटा न्हू तेका पेमेंटाचो खाती आहा. हाय जो पेमेंट आसा तेका कशी योजना मेळटा? दिस इज एन एडिशनल बॉडी कॅन प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना जी आसा पळय न्ही ही प्रायवेट सेक्टरांतल्या फक्त 20 रुपया एन्युअली भरून
सगळ्यांक करूं येता तिका कांयच इन्कमाचो क्रायटेरिया ना 2 लाख ओके 2 लाख रुपया ताका मेळटा ताका कसलोच ना इन्क्लुडींग आमचे पत्रकार भाव सुद्दां आहा पळय हेंच्यांनी सुद्दां खरें म्हणजे तांच्या फर्म्स जे आहा पळय तेंच्यांनी तेजो घेवपाक जाय घेवपाची गरज आसा हें म्हजें म्हणणें ESI इश्यू येता न्ही सर तेन्ना तो क्रायटेरिया आसता ESI is different and EPF is different. EPF is different and ESI is different, right? You tell about the EPF. एक मिनट EPF चे सांगोनी राव ऑन करो मैं 20 एम्प्लॉयज़ होना है उसमें और हमारा जो है 15,000 तक हमको बेनिफिट देते हैं पीएफ के तहत जितने भी हैं इनका ज़्यादा है No, the benefits. Benefits. Pension and all, what is the benefit you explain? अच्छा पेंशन जो हमारी बेनिफिट है उसमें पीएफ एक है उसके बाद पेंशन और एक है EDLI इंश्योरेंस 3 स्कीम्स हैं हमारी ते करूया ते लेटर बरोवया ठीक है सेम तुम्ही मेन्शन केले पळय ते गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट जॉबाक 8 लाखाची पॅकेज दिवं तर गोंयकारांचे रिझनिंग कितें जाता त्या खातीर सांगलें म्हणजे प्रायवेट सेक्टरांत किंवा फार्मा सेक्टरांत येदी व्हडल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसतना जॉयन कित्याक जायना जो तुका प्रश्न पडला तो म्हाकाय प्रश्न पडला म्हणून हांवें जेन्ना म्हटलां की आमी मायंडसेट आतां बदलपाक जाय कारण आमी जॉब घेवन म्हणजे जॉब बेकार घरा कडेन रावच्या पेक्षा आमी त्या कंपनीनी जॉयन जावप आनी देन वी कॅन ट्राय फॉर द हायर जॉब म्हणून हांवें म्हटलां आतां आमी फॉर एग्जाम्पल आमी ITI इलेक्ट्रिशियन जर आसत आनी तो जर 2 वर्सां जर थंय काम करता आसत तर आमी आतां लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वी हॅव हायर्ड द इन्स्टिट्यूशन ऑन बोर्ड ताका ऑनलायन ताका एक्सटर्नल एग्जाम दिवन ताका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल दिवपाचें आनी तो एप्रूव्ड करपाचें काम हें आमी गव्हर्मेंटाच्या मार्फत डिसायड केलां म्हणजे ताकाय सॅटिस्फॅक्शन कितें जातलें आपूण फक्त ITI इलेक्ट्रिशियन उलोवंक ना तर आतां आपूण डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जालो आनी हें केन्ना पॉसिबल आहा तो जेन्ना थंय काम करीत रावतलो पळय रे तेन्नाच पॉसिबल आहा म्हणजे ताका अपग्रेडेशन इन क्वॉलिफिकेशन जेका आमी म्हणटा पळय तें करतले म्हणून भुरग्यांनी आपलो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा की आपल्याक अपस्कील करपाची गरज आसा त्या खातीर पॅकेज येदी व्हडली मेळटा आसत जाल्यार जॉयन जावप हें काळाची गरज पर इयर लेबर एंटायटल आसता 30 days लीव पूण खुबश्यो कंपनी फकत 50 दिसूच ते दितात सो तेचेर कितें We will have a drive and then cross-check, sir, verify this. सांग See, we will now have an extensive drive of industries, various across the sector, and check this. This whatever there are lacunas or whether what there are shortfalls. Even इन if there are शॉर्ट minimum सांगपाचें wages. जालें आसत जाल्यार लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपा खातीर गोंय सरकार कशाच पद्दतीन दिवचें ना आमी आमचे आतां लेबर कमिशनराच्या मार्फत सगळे लेबर इन्स्पेक्टर जे आहा पळय न्ही हे मोठ्या प्रमाणात ड्रायव्ह हे सगळी कडेन बाय युजींग द टॅक्नॉलॉजी वील फायंड आउट चडशो फार्मा कंपनीनी जाता ह्यो गजाली म्हणून फार्मा कंपनीचें तर म्हणणें आसा की आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांत चड पे करपी आमी आसा आमकां वर्साक 500 बी फार्म केल्ले आनी डी फार्म केल्ले जाय जाल्यार आमकां फक्त वर्साक 150 जाण मेळटा आमची शॉर्टेज आसा जवळपास 350 लोक ते आमकां गोंयान वयल्यान मेळना आतां तेंचे एसोसिएशन आनी सगळ्यो फार्मा कंपनी हांगा आशिल्ल्यो इलिगल बांदकामा संदर्भात जो अध्यादेश येयला त्याचं पुढं काय तो नंतर विषय थँक्यू लेबर एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड केलें म्हणजे तो अनएम्प्लॉयड न्हू कारण तो शिकता तोय रजिस्टर्ड करता जो प्रायवेटान जॉब करता तोय रजिस्टर्ड करता थंय जे रजिस्टर्ड करून दवरला ते गव्हर्मेंट नोकरे खातीर सर आता जे सर सांग बिझनेसमॅन जे आता आशिल्ले आपले इंडस्ट्री एस्टाब्लिशमेंट आशिल्ले तेणी मेन कितें मुद्दो म्हणला की तुमच्या म्हाका कितें समस्या आहा तेचेर हां तुवें बरो प्रश्न येतालो लास्ट ताजी समस्या इतकीच आसा की जितके सगळे इंडस्ट्री एसोसिएशन आनी जे एस्टाब्लिशमेंट हांगासर आयिल्ले जॉब खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत एवेलेबल आसा डिफरंट सॅक्टरांतले जॉब एवेलेबल आसा ITI पासून इंजिनियर पर्यंत इवन दो कॉमर्स सेक्टरांत तो CA एकटो उबो रावलो आनी तेणी सांगलें आमकां एकावंटंट मेळना म्हणून आमकां बरो एकावंटंट मेळना आमी बरी सॅलरी दिवपाक तयार आसा हें तेणी सांगलें तेंची समस्या इतकीच आसा की जितके जाण जे गोंयांत आसा तेंच्यांनी काम करपाक सुरवात करचें शिप बिल्डींग एसोसिएशनान सांगलें आमकां वेल्डर जाय वी आर रेडी टू पे द 40,000 रुपीज पर मंथ वीथ एवरीथींग कॉमर्स सायडीतलो एकावंटंट आहा तो म्हणटा आमी 40,000 रुपया एकावंटंटाक दिता जाल्यार कोण एकावंटंट म्हणून जॉयन जायना बारीक ते जॉब तूं ड्रायव्हर आनी पिवन सोडूनच दी म्हणजे तुका वेल्डरा पासून ते एकावंटंटा पर्यंत जालें तो म्हणटा तो पळय इंजिनियरचे कालचे गजाल सांगता तो
आपूण आग्नेल कॉलेजीन गेलो जाल्यार 2 भुरग्यांनी फक्त इंटरव्यू दिलो म्हणटात. इंटरव्यू दिवपाक येवंक ना. हय, ताज हॉटेलवाले जर सांगता तुमी जितके लोक धाडटा तितक्या लोकांक आमी एम्प्लॉय करता. आमच्या कडेन एम्प्लॉयमेंटूच ऑपॉर्च्युनिटीज इतक्यो आहा की लोक येवपाक तयार ना. म्हणजे हॉटेल आनी इट इज नॉट अ लेबर वर्क, इट इज अ व्हाईट कॉलर जॉब. दे आर रेडी टू गिव द 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन आमी जितके येता ते. आनी सॉरी तितूंतले 2 कोर्स हांव सांगपाक उरलो. ताज्या कडेन जे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कळपाक सोदतां की ताज हॉटेलाच्या मार्फत BSc इन हॉस्पिटॅलिटी हो कोर्स सुरू आसा. गोंयांतल्या फक्त 15 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलां. पर मंथ दे आर पेईंग द स्टायफंड ऑफ 4,000 रुपीज, 10,000 रुपीज शिकता आसतना. एन्युअली फीज 4,000 रुपया, बट तो दर म्हयन्याक 10,000 रुपया शिकता आसतना ताका पे करता. हेन्सफोर्थ प्रायवेट सॅक्टरान कॉलेज सुरू जाल्या पळय न्ही, तिका 70,000 रुपया भरून लोक कॉलेजीक वता आनी हांगासर ते 10,000 रुपया दर म्हयन्याक दिता. म्हणजे 1,20,000 रुपया ते तुका एन्युअली दिता. आनी आमच्या कडेन शिका म्हणटाल्या फक्त गोंयांतल्या 15 भुरग्यांनी एडमिशन घेतलां. 12वी सायन्स जर कोण आसत जाल्यार तेंच्यांनी ताज्यातल्या हॉस्पिटॅलिटी जाका कोर्स करपाक जाय तेणी व्हडल्या खंयची हॉटेल मॅनेजमेंट हेजी इन्स्टिट्यूट सोदच्या पेक्षा तेंच्या कडेन वचून जॉईन जावचें. ते डायरेक्टली तांकां जॉईन करून घेता. म्हणजे 10,000 रुपया पर मंथ शिकता आसतनाच पे करता ते. आनी 3 वर्सां शिकपाक. म्हणजे सी डिफरन्स म्हाका हें कळना की भुरगे कित्याक जॉईन जायना हो आतां तांकां खबर ना काय कळना. कारण लॉ कॉलेजी थोडे सांगता आमची इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ 50% सीट गोंयकारा खातीर आसा. गोंयकार ताका एप्लायच करूंक नकळो. आयुश इन्स्टिट्यूट धारगळ 50% सीट गोंयकारा खातीर आसा. गोंयकार त्या कॉलेजीन एप्लायच करिना ते सीट घेवपा खातीर. म्हाजें सगळ्यांक म्हणणें आहा जे शिकता पळय न्ही तेंच्यांनी मुख्यमंत्री उलयता ते आयकचेंय बी आनी 4 लोकां कडेन पावोवचें, इतकेंच म्हजें म्हणणें आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.